बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी कोससून मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं। भणी भावांनो, आज कुशालकायेन पवित्र सभा पवित्र कुर्साच्या जैताची परब करता, एक्झॉल्टेशन ऑफ द क्रॉस। कुरीस आमकां जैताची खुणा, कुरीस आमकां सासणाच्या जिविताची खात्री दितेली खुणा। जेजू कुर्साचें मरण मोगान घेवन आमचे मोगा पासत कुर्सार मरून आमच्या पातकांचे रीण फारीक करून मरणांतलो पुनर्जीवन जाता आनी कुरीस जाता। जी लोजेची खुणा आसली, जी ख्यास्तीची खुणा आसली, जैताची खुणा जाता, जिविताची खुणा जाता। आज खुशाल जावया। आमी परगुट्टांव तो जेजू, कुर्सार मारलेलो जेजू, कुर्सार खिळायलेलो जेजू अशें भाग्यून पावलो अभिमानान सांगता। तो जावन आसा पिशेपण जुदेवांक आनी कांटाळो ग्रेगांक, पूण देवाची शक्ती आसलेल्यांक तो जावन आसा जैताची खुणा। वी प्रोक्लेम जीजस and Jesus crucified on the cross. आज भाव भयणीनो, आमच्या दिसा दिसपट्टे जिवितांत येतेल्या कुर्सांक वेंग मारुया। कांट्यां बगर गुलाब ना, कुर्सां बगर आमकां मुकूट ना। सासणाचो मुकूट मेळूंक, सासणाच्या जिविताक आमी पावूंक आमचो दिसा दिसपट्टो कुरीस घेवन जेजूचो पाटलाव मोगान करुया। ही कृपा मिसांत सगळ्यांक आमकां मोगून घेवया। हांव पातकी सर्पवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता। मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात। हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध। हे सौभाग्योन सदांच सांकवार मारीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता। सर्पवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं। आमेन। मोहिमान देवाक उंच स्वर्गी आनी शांती तेच्या इश्टांक संवसारी। सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या रया, सर्पवेदार देवा बाप्पा, आमी तुका नमस्कार करता। आमी तुका दिन वाजताव, तुज्या तर वैभवा पासत आमी तुका वाखणटाव। सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सुम्या देवा देवाचे शिळे, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकलूत कर। तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे। कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर
एकलोस तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थया. आज आपलो वाडदीस तशेंच लग्नाचो दीस पालटेल्या पासत मागुया. आमची भाव भयणां कश सोसून मरून पुनर्जीवन जाल्यांत मरून गेल्ल्या आमच्या भाव भयणांक जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचे बागेली कर म्हूण मागुया. जायतीं आमची भाव भयणां हे कोरोना व्हायरसांचे पिडींत आसात. जायतीं तरेतरेचे पिडा भोगतात तांचो उगडास करुया. जायत्यांक पिडा एक खुरीस पिडेचो खुरीस मोगान घेवंक सोंसणीक जावंक तांचे बसत मागुया. आनी आमकां सगल्यांक सगळ्या वायटांतली राख आनी सांबाळ म्हूण हेजो मतपात्रांतल्यान आमचे उद्गार बापाक उबारुया. प्रितीच्या बापा, पडलेल्या मनीसकुळाक उबारूंक तुज्या पुताक जमनीकतान उबारचो आनी ताणें कुर्साचे वळवळे आनी इणपण भोगची म्हूण ओगोनीत जाणवाईन आनी मोगान तुवें थारायलें. ओगूट ओळखून तुजो अप्रिमीत मोग आमी वाखणटाव आनी हे संवसारांत आमकां कुर्सार मेल्ल्या जेजुताय दिसान दीस ओड म्हूण आनी ताच्या सांगाताक तुजें सासणीक सूख भोगूंक उबारून व्हर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. आमेन. लोक गोंडींच्या पुस्तका वेले वाचो. त्या दिसांनी इस्रायल पोरसा होर दोंगर सोडून एदोमाच्या प्रांतांतल्यान वचना जावपाक रस्त्या वेल्यान सुफाच्या दोरया वाटेन चलूंक लागली. वाटेर लोकांक पुरो जालें. ती देवाचेर आनी मोजेसाचेर आड उलोवंक लागलीं. कित्याक म्हूण तुवें आमकां इजिप्तांतले भायर काडलीं? ह्या अरण्यांत आमी मोरच्याक हांगा उंडो ना, उदकूय ना, पोट भरो ना तसलें ती आमकां जेवण दिता. तूं आमकां जेवण दिताय आनी ताची आमकां वीट आयली. तेन्ना देवान लोकां मदें उज्याचें सोरोप धाडलें. लोकांक चाबून तांणी इस्रायलांत जायत्या जाणांचो जीव काडलो. लोक मोजेसाक सांगूंक आयलो, सर्वेस्पराचेर आनी तुजेर आड उलोवन आमी पातक केलें. सर्वेस्परान आमचें सुरशिल्लें हें सोरोप पयस करचें म्हूण तूं ताका आमचे खातीर विनोती कर. मोजेसान पोरचे खातीर विनोती केली आनी सर्वेस्परान ताका असो जबाब दिलो, तूं एक उज्या सारको सोरोप कर आनी तो एका खांब्यार उबारून दवर. कोणाक तर सोरोप चाबप, कोणाक तर सोरोप चाबलो, ताची नदर घाल्यार तो वांचतलो. म्हणटच मोजेसान एक पितूळचो सोरोप केलो आनी एका खांब्यार उबारून दवरलो. आनी जर तर कोणाक सोरोप चाबलो तो पितूळच्या सोरपाचेर नदर घालतालो आनी वांचतालो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं नये. म्हणुया, सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं नये. म्हजो उपदेश चीत दिवन आयक म्हजे पोरजी. हांव सांगूंक वेता ताका कान दी. ओपारींनी खबर सांगता, पुर्विल्ले घोट तुमच्या दोळ्या मुखार उगडाप हे करता. जबाब, सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं नये. तो तांकां मार घालतलो तेन्ना
ती ताका सोदूंक लागतली आनी काळजांत थावन ताचेशी परततली. तेन्ना देव आपलें खडप म्हूण, परमेश्वर देव आपलो तारोप म्हूण तांकां उगडास येतलो. जबाब: सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं नाय, पूण तोंडा पुरतें मात तें तांचें उलोवप, तांच्या ओंठांचीं उतरां फोटकिरी. ताका दिल्लें उतर काळजांत ती सांबाळी नासली, ताचे लागीं केल्ल्या कराराक विस्वाशी ना जाली. जबाब: सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं नाय, पूण आपले व्हडे कोंडवाडायेन ताणें तांचें पातक ताणें बोगशिलें आनी तांकां सोडयलीं. आपलो राग परतून परतून दामून दवरलो, आपलो क्रोध तांचेर चोडूंक दिलो ना. जबाब: सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं नाय. उबी रावया. Sorvesporak, 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 sorvesporak. सोम्या जेजू क्रिस्ता, नोमान वंदन मोहिमा स्तुती दिनवास तुका. तुज्या कुर्सा वरवीं संवसाराची तुवें दोयेन सोडवण केली. Sorvesporak, 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 सोर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुआ परमणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेसून निकोदेमाक म्हणलें, स्वर्गार तावून देंवलोल्या आनी स्वर्गार रावलोल्या मनशाच्या पुता बगर कोणूच स्वर्गार चडूंक ना. जसो मोइजेसान ओरोण्यांत सुरोप उबारलो तसोच मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. ताचेर विस्वास देवतली सोमेस्तांक सासणाचें जिवीत मेळचे खातीर अशें जावंक जाय. ताचेर विस्वास देवतात त्या सगल्यांचो नाश जायना जावंक, पूण तांकां सासणाचें जिवीत मेळच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरेंच संवसाराचे कास्तीचें फोर्मोण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जोडचे खातीर देवान पुताक संवसारांत धाडलो. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाच्या आनी आपुरबायेच्या भाव भयणांनो, आयज पवित्र सभा पवित्र कुर्साचेर जोयत ही परब समोर उमता. कुरीस पळोवंक सगल्यांक बरो दिसता, पूण तोच कुरीस जिवितांत घेवन चलूंक कोणाक बरें दिसना. कुरीस गोड्यांत घालूंक सगल्यांक बरो दिसता, पूण तोच कुरीस जिवितांत येतूच जिवीत जोड जाता. मोगाळ भावा भयणांनो, आमच्या दर एकल्याच्या जिवितांत कुरीस आसाच. आनी कुर्साचेर हांव नियाळ करतना म्हाका एके फामिलीचो उगडास जालो. फामिलींत आवय, बापूय आनी तांचो ल्हान पूत. आवय रोडून उल्लास सोडून ती अशें म्हणटाली, म्हजो घरकार जावन आसा एक खुरीस आमच्या घोराब्यांत. तो कितें करता ताकाच समजना. पिवून येता, घरांत कितें चलयता, म्हाका केन्नाच बेल्टांनी मार घालता आनी पडून आमचो धाकलो भुरगो भियेता, लिपता आनी सगलोच कांपता. जेन्ना तो आपल्या बापायक पळयता
वचून लिपता. पूण एक दीस जेन्ना हांव दिमी घालून कुर्सार उमकोळ्ळल्या जेजू लागीं हांव मागतालीं, दुख्खांनी हांव म्हज्या घोवा पासत विनोती करतालीं, ह्या वेळार म्हजो पूत धांवून येता, म्हज्या सांगाता दिमी घालता आनी बापाय पासत मागणें करता. बापाय जेन्ना सोरो पिवन घरांत भितर सरता, पूत सदांच भिवून लिपतालो, जिवितांत भियेतालो. पयलेच पावटी वचून आपल्या बापायक वेंग मारता आनी ताका विचारता, डॅडी, यू वील नेवर गोईंग टू बी गूड? पाय, तूं केन्नाच बरो जावचो ना रे? आनी ह्या वेळार बापायच्या हातांत बाटली आसलोली ती सोकलाक पडूंक फुट्टा आनी पुताक गोट वेंक मारून बापूय असो उद्गारता, बाबा, तुज्या मोगा खातीर हांव बदलतलों, म्हजे पासत माग. आनी घोरकान आपले उल्हास उद्गारून ती अशें म्हणटा, ते मेरेन आयज पर्यान म्हजो घोरकार केन्नाच सोरो पिवंक ना. आयज आमी एक कुशाल फामील कशी जियेता. जेन्ना कोश्टा त्रासा वेळार हांवें दुख्खांनी जेजूक, कुर्सार उमकोडटल्या जेजूक हांवें मागणें केलें. आमच्या कोश्टांचेर जोयत व्हरूंक त्याच जेजून आमकां आदार दिलो. मोगाळ भावा भयणांनो, आमच्या जिवितांत दर एकल्याच्या जिवितांत क्रोस्त आसत तेन्ना आमी कितें करता काय? कुर्साचेर नदर मारून जेजूचें बोळ आमच्या जिवितांत घेवन जेजूच्या पावलांनी आमी चलता काय? वो आमच्या जिवितांत खुरीस येता तेन्ना आमी भिवून कांपून जिवीत जियोवपाचें सोडून दिता काय? आयच्या शिव वर्तमानांत आमी नदर मारली जाल्यार देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक आमच्या पातका पासत मरूंक दिलो. जेन्ना आमी ह्या कुर्साचेर नदर मारून आमी आमचें जिवीत जियेता, आमी केन्नाच जिवितांत निराशी आसची नात असलेंच कशें जेजू आमकां आस्वासन दिता. जेजू कुर्सार रावन आमकां कितें सांगूंक सोदता काय? पयले सुवातेर कुरीस जावन आसा एकवटाची खुणां. जेजू आपल्या बापा लागीं एकवटाचें मागणें करता. ती सगोट एक जावं, एक फामील कशी आमी जियेता, एक फामील कशी एकामेकाचो मोग करता, एक फामील कशी आमी एकामेकाच्या सांगातान आसतना आमी आमकांच विचार करुया, आमी आमच्या काळजांनी कितलीं आमी संबंदान जियेता काय? जेन्ना आमी दुसऱ्याचो राग धरून आसा जाल्यार दुसऱ्यांक आमी बोगसण्याची वेंग मारुया आनी एकवटान जिवंक जेजू आमकां कुर्सार रावन उलो करता. दुसरे सुवातेर जेजू जावन आसा एक नोसोरनेची खुणां. जेजू आदल्या काळार आमी पळयता खुरीस जावन आसली एक लोजेची खुणां, पूण जेजूच्या मरणांतल्यान जाता हें एक नोसोरनेचें हतियार, एक मोगाची खुणां. दर एक पावटी जितले पावटी आमी पातक करता त्याच जेजूक आमी परत परत खुर्सार मानता ही आमी उगडास धरुया. आयज खुर्सार उमकडटल्या जेजूक आमी सांगुया, जेजू, तुज्या मोगा खातीर म्हज्या जिवितांतलें एक तरी वायट हांव पयसायतां. हांव नवसोरनेचें जिवीत जियेतां. आनी तिसरे सुवातेर खुरीस जावन आसा एक जोयताची खुणां. जेजू आपल्या मरणा वरवीं काबार जावंक ना, पूण जेजू पुनर्जीवन जाता आनी आमकां सगल्यांक आस्वासन दिता की जेन्ना आमी ह्या कोश्टाच्या वेळार, कोरोना व्हायरस पिडे वेळार आमी कोश्टवता
आमकां सिर्वीस ना, जेवण ना, वो फुडाराक कितें करतलें हें चिंतून भियेता. ह्या वेळार जेजू आमकां आस्वासन दिता. जीं सगलीं कोश्ट करतात, त्रास काडटात, उज्याच्या बाराकाल आसात, ती म्हजी सुरशियात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. हांव म्हज्या जिवितांत कसले त्रास, कोश्ट सोंसता काय? बापाची खुशी हांव ह्या कोश्टांनी मानून घेता काय? कोश्टांत जैत आसा हें हांव सत मानता काय? जेन्ना जिवितांत कोश्ट त्रास येता तेन्ना कुर्सार उमकडलेल्या जेजूचेर नदर मारून ताचें बळ आमच्या जिवितांत घेवन जेजूच्या पावलांनी चलूंक आमकां कृपा आनी बळ सगल्यांक मादून घेवया. भेटवणीच्या वेळार आमी गायन गावया तुकांच बापा सी 30:8 पान 40:4 सी 38 पेज 42. तुकांच बापा सोर मोशे दिता तुका तुकाच मोगा सोर मोचे तुझे से कोताशेले ओचे हात गे ओचे पाय गे स्वीकार कोराता गोशे तुझो मोयमो मोरकोट कोरू शुकोबो सगळ्यांक दिवू. भयणी भावनो, ही आमची बॅच सोड पदवीदार देव बापाक मानतात असली जाल्यार पुरो मोड मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी एके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमचे बापा, कुर्सार आपणाचें बलिदान करून जेजून सगळ्या मनशा कुळाक पातकांचें बक्षणें जोडून घेतलें. हेंच बलिदान आतां आमच्या हातांतलें तूं मानून घे. सोर पातकांतलीं आमकां नितळ कर आनी व्हडे पवित्रायेक आमकां उबार म्हूण आमी विस्वासान तुज्या लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वपदवीधर आनी सासणेचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं मनशा कुळाची सोडवण कुर्साच्या रुखार करूंक तुवें थारायलें. रुखांतान मरण उपजलें, रुखांतान जिवीत उपजोचें. रुखा वरवीं देवचार जैतिवंत जाल्लो, रुखा वरवीं ताचो भस्म जावचो, ही तुज्या मोगाची येवजण. देखून खुर्सार जैतिवंत जाल्ल्या जेजू देशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी तोर महिमा वाखणटात. तांचे सांगती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबलांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बाप्पा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी आमची पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगत.
आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूस आनी कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास. नव्या आनी सासणीक कोरोराचें रगत पातकांचें मोक्षाने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूड परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बाप्पा, जेजूच्या मोन्नेचो आनी प्रजीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. अजिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल सुखार समर्पीत हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्त सांग. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवांचो धोरण मेल्यांत ते आमच्या भावां बरींची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची हे पवित्र मिसाचे भेटेंत आपापल्या घरांनी रावन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती भाग्योन झुजे भाग्योंत धोरण दिता. आमचो आस्कारी भाग्योंत मिंगेल आनी सर्फ काडीन तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बाप्पा, सरबंधन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमीन. भयणी भावांनो, बसलेल्या देशांत बेतना इस्रायल फौजेक देवान मान दिवन पोसली. कोळपांतलें उदक दिवन तांची तान भागयली. तरी आसतना ती गुणगुणूंक लागली. तुवें आमकां ह्या ओरण्यांत कित्याक काडल्यांत, मरूंक काडल्यांत. मोइजेसाचेर आनी देवाचेर ताणें शीण केलो. जायते फावटी आमी आमच्या जिवितांत कुरीस येतात तेन्ना, पिडा येता तेन्ना, अकस्मात कसलो ना कसलो अपसूक जावन आमी घरांत पडटा तेन्ना आमी शीण करता. आमी देवाचेर गुणगुणटा. तोच जेजू आयज आमकां आश्वासन दिता. खुर्सा बगर जैत ना, कांट्यां बगर गुलाब ना. आनी तोच जेजू आमकां आपल्या जेवणान पोसता. आमचे दिसा दिसपट्टे कुरीस मोगान व्हरूंक बापाची कुशीक आमी आमची मान बागोवंक आज ताणें शिकयलेले मागणी म्हणटा आसतना आमचो दिसा दिसपट्टो कुरीस व्हरूंक आमकां बोल दी म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी अशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं.
त्रासास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पळोवन दिवं नाका वायटांतली आमकां निवार सर्वेश्वरा सोर वायटांतली पिडेंतली आकांतांतली आनी बूक करून कोरोना व्हायरस पिडेंतली आमकां निवार दया करून जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडराक जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभुशान उतरयता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन मृतांक मुळे तुमकां शांती दवरता मोजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र विचार वावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तोच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येता राजूर चलयता सासणेच्या ससनांक जेजूची शांती सदां काळ तुमची सगळीं आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेगडी संवसाराचे कुर्सा उदेशी आमकां जैत दिलोलो जेजू बापाचे कुशेक लागून आनी आमच्या मोगाक लागून तो कुर्सार मरून पुनर्जीवन जालो होच जेजू आज आमकां आपल्या जेवणांत पोसता तेच्या जेवणांत वांटो घेतिली आमी सुभागी सुम्या तुमचे भितर म्हाका फावना म्हणजे एका उतरान म्हाका बळकी मेळटा उत्मीक कोमण्यावाचे मागणे म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून उत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सोरशिलो कडसरूंक केदीच म्हाका निर्मुनाका आमीन मोगाळ जेजू यो तुयो D301 पान 60 आणि 4 D31 page 64 Jesus, yo tuyo, Baba, moining petupyo, Kansan tamchara bugyo, Jivitam chemutupyo, Gotai tuji ditugi, Usvoram kahar tuji, Zodos tazam kani, कोरोना व्हायरस पिडे समयार देवाचे काकलुतीक मागणे सोर पदवेदार आनी काकलुत सरा देवा
सोडून दिवंक तुजो हात मोठवो जालो ना. न्हय म्हूण तुजे कान आमचे मागणे आयकूंक भेरे जाले नात म्हूण तुवें आमकां भासायलाय. आमचे विनंतींक तूं चोत्राय दिताय म्हूण तुवें आमकां उक्तें केलाय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या देशांनी वेगीं पसरलेले कोरोना व्हायरस हे पिडेचे भिरांतीच्या चोपक्यान तुजी भुरगीं सांपडलेलीं आसात. तुजे उतराची पोतवी पाटोय आनी भिरांतीची आनी निराशेची तुफानां शांत कर. बाबा, तुजी भुरगीं शांतीन आनी सुरक्षेन जिवचे खातीर ह्या आकांताचेर तूं अधिकार घे. आमकां पेकयता तो देव तूं. हे पिडेक सांपडलेल्यांक पेकय आनी तांच्या कुटुंबांक घोटाय दी. पिडेस तांचो इलाज करता ते वैजकी लोकांक धीर, राखण आनी उर्बा दी. मोर्नाचे तोणीर पावलेल्यांचेर तुजी कृपा आनी आलाशिरो आसूं आनी तांच्या आत्म्यांक विसो मेळूं. पवित्र आत्म्या, ही पिडा नास करपा खातीर एक वखद घडोवन हाडूं. अभ्यास करता ते वैज्ञानिकांक तुजी जाणवाय आनी मार्गदर्शन दी. संवसाराच्या बऱ्या खातीर फावो तशीं पावलां घेवंक सरकारी मनशां पासत आमी मागता. सोम्या जेजू, तुवें अशें सांगलाय म्हूण आमी उगडास दवरता. ताचेर बावार थेवता त्या धोर एका मनशाचो नास जायना जावं, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणेन संवसाराचो मोग केलो. तुज्या शिसां बरोबर आमी उलो मारता. आमकां वाटाय सायबा, आमी मोरता. ह्या आकांताक लागून तुज्या भुरग्यांचेर भिरांत आनी काळोख येवची न्हय, पूण तांची काळजां तुजे लागीं येवन दी आनी तुजे सवें तांकां बोरवांचो मेळूं. जो जावन आसाय आमचो आसरो सासणाच्या सासणाक. आमेन. प्रार्थुया. सुमिया जेजू क्रिस्ता, खुर्सार उमकोटणांक तुज्या बापाक विटयलेल्या तुज्या पवित्र कुडी रोगतान तुवें आमकां पोसलें आनी तुज्या कुर्साकान उपजतल्या देवीक जिवान आमकां भरलें. तशेंच खुर्सा वरवीं वैभवी पुनर्जिवनपणाक तुज्या सांगाताक आमकां पावय म्हूण आमी तुज्या लागीं कालती पायन मागता. जेजू, जशी येता राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. भयणी भावनो, एक म्हयनो अदीक आमचे बरोबर आमचो प्रधान सेवक दियाकन बाब डेनरीश दी कोस्ता हाजीर आसलो. आसतान ताणें आपल्या फुडल्या शिकपा खातीर, फुडल्या ट्रेनिंगा खातीर पास्टर इन्स्टिट्यूट, गवळीक विद्या मंदिर, ओल्ड गोवा हांगा वचूंक जाय. आमी आमचे बाबा दियाकन डेनरीश दी कोस्ता हाका देव बरें करूं म्हणटा, दिन वाचता आनी ताच्या फुडले तयारेंत ताका बरो सांव दिता. फालच्यान आमी दोगूच हांव आनी पातकूर हांगा आसतले. तसोच आमचो ब्रादर रिगन मार्टिन्स आमचे बरोबर जायते म्हयने आसलो. आतां तो सावंतवाडी आसा. जायते जाण विचारतात तो ब्रादर खंय आसा. तो ब्रादर आपले थियोलॉजीचें शिकोवप करूंक पुना पेपल सेमिनरींत वेचो आसा, पूण कोरोना व्हायरसाक लागून थंय वचपाचें बंद उरलां. देखून ऑनलायन थियोलॉजिकल स्टडीज ते करतात. तो ते डायसिसीचो म्हणटच, सिंधुदुर्ग डायसिसीचो म्हणटच तो सावंतवाडी आपलें शिकोवप थंय सगळ्या सिमनारिस्तां बरोबर करूंक गेला. आमी आमच्या सिमनारिस्तांक आमच्या मागण्यांत दवरुया. देवान तांकां सगळे तरेचे वायटांतले राखूंक आनी सांबाळूंक आनी आपलें शिकोवप बरे भशेन करूंक पवित्र आत्म्याची कृपा तांकां सगल्यांक मागुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर्पविदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. जिवितांत येतल्या कोश्टांचेर जैत व्हरूंक वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. उपकार. शेवटाचे गायन गावया. पवित्र कुर्सा आय 25 पान 132 आय 25 पेज 132.
सा